फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. सो फ्रेंड्स, आयज फ्रायडे, सो हांव गेल्लें मार्केटान थोडेशें शॉपिंग करपाक. ओके, सो मार्केटान एंट्री कोत्ताच म्हाका मेवलें आंतोनीचे तितीन. ओके, सो ते फ्रायडेचे आसता बाजारान झाडां विकूंक घेवन. ओके, सो हांव तेजेशीन गेलें आनी म्हाका जाय ती झाडां हांवें तेजे कडच्यान घेतली. लायक इंडोर प्लांट्स जाय आसली म्हाका थोडीशी आनी आउटडोरूय जाय आसली. सो जी जाय आसली म्हाका ती हांवें सगळी काडली एके सायडीन आनी हांवें ताका सांगलें की तें तूं पोतयेन घाल, बी तुजेशीनूच दवर टील देन हांव म्हजें दुसरें कितें शॉपिंग आहा तें करून येता म्हूण. ओके, सो हांवें म्हाका जाय ती बाय केली, ताका पे बी केलें आनी हांव गेलें म्हजें दुसरें शॉपिंगाक. सो इफ तुमकां कोणाकूय प्लांट्स बी घेवपाक जाय जाल्यार तुमी तेजेशीन येवन घेवं येता. प्लांट्स कलेक्शन तेजेशीन बरी आसता, सो तुमी येवन तेजेशीन घेयल्यार जाली. आनी मागीर हांव गेलें म्हाका तोरां घेवपाची आहली पळय ती घेवपाक. ओके, सो ह्या आई कडच्यान हांवें फाटीं तोरां घेयली, सो तिका सांगून दवरलेलें ती कलेक्ट करूंक गेलें हांव. आनी हिंगासर ती लायक आमची गोंयकारां बाजार घेवन बसता फ्रायडेचो. आमचे मुस्तफा आहा न्हू पळय ते सायडीन. ओके, तुमकां कोणाकूय तुमकां कितें गांवठी बी घेवपाक जाय, मेडिसन्स ओ गांवठी पावसाचे पुरमें येता कितें वस्तू बी जाल्यार तुमचे ती थिंगासर वचून बाय करूं येता. आमची गोंयकारां भरलेलीं आसतात थिंगासर. ओके, सो ते सायडीन गेलें आनी हांवें म्हटलें की थोडेशें शूट करता तुमचेशी शेअर करतलें म्हूण, सो दॅट तुमकां आयडिया मेवतली लायक आमची गोंयकारां खंय कितें घेवन बसता आनी खंय कितें आसता मेवता बीन पळय तें. ओके, सो ते शूट केलें बीन आनी ताचे उपरांत मागीर आमी भायर सरलीं येवपाक घरा कडेन, कित्याक आमची जायती बॅग्स बी आसली, सो ताका हांवें कांय शूट करूंक ना. ओके, मागीर तेजे उपरांत मागीर मातशें फुडें येयल्या उपरांत म्हाका आनी एक जाणटी माय मेवली, ती झाडां घेवन बसलेली. सो हांवें म्हटलें की तिकाय थोडेशें गिरायक घालतलें, सो तिच्या कडच्यान हांवें थोडीं झाडां घेतल्या. ओके, सो तेन्ना हांवें काही शूट करूंक ना. सो थिंगासर झाडां घेतली, एक पालपणूच घेयलो आनी आमचीशीन बॅगां आसलेली ताका लागून हांवें कांय फुडें आनी शूट करूं ना. सो ताका लागून हांवें थिंगासर कांय शूट करूंक ना. डायरेक्टली हांव घरा कडेन पावल्या उपरांत जी झाडां हांवें बाय करून हाडल्या पळय ती शूट केल्या. ओके, सो घरा कडेन येयली आनी पळय ही सगळीं झाडां हांवें प्लास्टिकांतली भायर काडून दवरली आनी हांवें म्हटलें एक व्हिडियो घेतलें आनी तुमची शेअर करतलें म्हूण. सो ही सगळीं झाडां आयज हांवें फ्रायडे मार्केटांतल्यान हाडल्या. ओके, ही बी न्यू कलेक्शन जी म्हजी नान पळय ती हाडल्या हांवें. ओके, आनी लिली आहली ऑरेंज कलर आनी तेच आनीक जायती दुसरे दुसरे भाशेन फ्लावर्साची आनी बेश्टी सोबेची प्लांट्स आहली इनडोर आउटडोर बीन, सो ती हाडल्यात. ओके, सो एज युजल हांवें बाजारांतल्यान तोरां हाडलेलीं पळय ती हांवें बरी करून वॉश केली, क्लीन केली तांकां आनी सोमती चेपणेक घायली, कित्याक म्हाका करपाक जाय आसली मसाल्यान भरलेली तोरां आनीकूय, कित्याक जी हांवें केल्ली पळय ती काबार, सो फ्रेश स्टॉक, सो ताका लागून सोमते ती चेपणाक घातली. हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज फ्रायडे. ओके, आनी हांव म्हजो व्लॉग आतां मॉर्निंग 11 o'clock स्टार्ट करता. 11 o'clock स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार एक्चुली जालें कितें, आयज सकाळच्यान हांव मातशें जालें बिजी. ओके, बिजी म्हटल्यार कितें, आयज फ्रायडे तुमकां खबर आहा सगळ्यांक. फ्रायडेचो मार्केटान बाजार लागता आमच्या म्हापसा मार्केटान. ओके, सो म्हाका मातशें न्हू शॉपिंगूय वचपाचें आहलें अर्ली मॉर्निंग म्हटल्यार बाबाक वान्स स्कॉलाक ड्रॉप केल्या उपरांत. ओके, सो फर्स्ट उठोन हांवें बाबाक बी रेडी करून ताका स्कॉलाक ड्रॉप केलो. ओके, कित्याक आयज बाबाच्या स्कॉलान लास्ट डे. ओके, सो फायनली बाबाक आतां हॉलिडे पडटल्यो. ओके, दॅट इज आयच्यान हॉलिडे ताका. सो बाबाक स्कॉलाक ड्रॉप केलो आनी ताच्या उपरांत भायल्या भायर हांव गेलें मार्केटान. ओके, मार्केटान म्हाका बाय करपाक जाय आसली तोरां. ओके, मेन थींग म्हणटा पळय ती, कित्याक तुमकां खबर आहा लास्ट ब्लॉगान आनी लास्ट एक रिलूय घातलेलें की हांवें मसाल्यान भरलेली तोरां केल्ली म्हूण. सो म्हाका न्हू फ्रेंड्स ऑर्डर येयली तोरांची, वान्स हांव अपलोड करतात रिल्स बी. ओके, सो म्हजी ऑलमोस्ट हाफ स्टॉक काबार जालो.
ओके. सो ताका लागून म्हाका तो आनीक रिफील करपा जाय, म्हणजे आनीक करून दवरूंक जाय म्हाका स्ट्रॉ. सो ताका लागून हांवें फर्स्ट म्हणटा पळय ती ऑर्डर दिल्ली तोरां पळय ती हाडपाक गेलें हांव. आनी ताच्या उपरांत तुमकां खबर आहा म्हाका क्रेज आहा झाडांचो. सो थिंगा आयज फ्रायडे म्हणटा खूब झाडां येता विकूंक म्हापसा मार्केटान. हांवें न्हू तुमकां खरें सांगचें म्हटल्यार न्हू 3 व्हडल्यो पोतयो व्हडले जांबो आसा ते 3ूय भरून हांवें झाडां हाडल्या आयज. ओके. म्हापसा मार्केटान गेल्यार झाडां दिसली आनी एलेक्झांड्रान बाय करूंक ना म्हणजे तो हें केन्नाच जावचें ना. सो म्हाका न्हू ती झाडां दिसली, सो म्हाका घेवंक दिसली आनी आयज खूब चिपूय आहली. 50 रुपीजांक, 150 आनी 200 विदीन 200 भितर हांवें खूब म्हणजे सगळीं झाडां जी हाडल्या न्हू विदीन 200 अबाव 200 वयर एकूय झाड हाडूंक ना आयज. ओके. चडशे 50-100. सो ताका लागून हांवें 3 जांबो भर हाडल्या झाडां. ओके. हेज्या पयलीं हांवें ते क्लिप्स घायल्या पळय ते तुमी पळयले आसतले, म्हणजे जी झाडां हाडल्या पळय ती. आनी ही फावट डिफरंट कलेक्शन जी म्हजीशीन ना पळय तीच हाडल्या. ती हाडली बीन आनी तेच्या उपरांत मागीर हांवें ती तोरां हाडून फोवान घालपाक जाय न्हू, म्हणजे चिपडें घालूंक जाय न्हू. सो ती घातल्या. मागीर 1 विकान काडटलें हांव ती आनी मागीर मसालो भरतलें तितून आनी मसाल्यान तोरां करतलें. ओके. सो ते केलें, सगळें रेडी करून दवरलें मातशें. मागीर एक ऑर्डर आसली म्हाका पॅक करपाची मोलाची. ओके. दॅट इज प्रॉन्स मोल. सो ती पॅक केली आनी ती दिली. आनी म्हाका ऑर्डरी पॅक करपाची आहा. म्हाका ऑर्डरी येयल्या पळय त्यो दॅट इज चेपणेची तोरां, मसाल्याची तोरां आनी हें आमचें मोल. ओके. सो ती एक व्हडली ऑर्डर आहा म्हाका. सो ती पळोवया आतां मे बी म्हणजे नॅक्स्ट वीक मंडे नाल्यार ट्युजडे म्हाका ती दिवपाक जाय. सो ह्या दिसांनी ऑर्डरी आहा म्हाका. सो इफ तुमकां कोणाकूय ऑर्डरी प्लेस करपाक जाय मोलाची, पाराची, बालच्या, तोरांची बीन जाल्यार तुमच्यांनी तुमची ऑर्डर प्लेस करूं येता. हांव कार्ड घालता, म्हणजे म्हज्या कार्डाचो फोटो घालता त्या क्लिपा फाटल्यान. तुमच्या थिंगासर नंबर काडून म्हाका तुमची ऑर्डर दिल्यार जाली. आनी मेन थिंग म्हणटा तें न्हू फ्रेंड्स, म्हाका तुमची कितें शेअर करपाक जाय. आयज हांव मार्केटान गेलें आतां मॉर्निंग पळय. सो तेन्ना न्हू फ्रेंड्स म्हाका एक म्हजो सबस्क्रायबर मेळ्ळो, बट तेजें नांव म्हाका विचारपाक येत ना, शितीतूच ना, कित्याक हांव न्हू तिका झाडां बाय करतलें. सो सडनली ताणें म्हाका म्हणटा एलेक्झांड्रा म्हटलें. सो आय वॉज लायक म्हाका कोणें उलो मारलो. मागीर ते म्हणपाक लागले आपूण तुजे सबस्क्रायबर, आपूण तुजे व्लॉग्स पळयता बी म्हण. ओके. बाय प्लीज म्हाका तुजें नांव लायक तूं म्हाका मेळ्ळें न्हू मार्केटान तें तुका खबर आसतलें. सो म्हाका मातशें तुजें नांव मेन्शन करून नाल्यार कितें म्हाका कमेंट घाल की आपूण अमके अमके बाजारान मेळ्ळें बी म्हण. ओके. सो या हें तुमी आमकां मेळ्ळ्या उपरांत जाप करता म्हाका खूब बरें दिसलें. लायक सगळ्या म्हणजे खूब लोक आहलो थिंगासर आनी तेणें म्हाका जाप केली. सो इट फील्स प्रावड लायक की आतां जायतीं जाणां वखतात मेळ्ळ्यार जापूय करतात बी म्हण ते. आनी ताची मामी आय थिंक सो ती आहली. सो म्हाका क्लिपूय काडपाक मेळोंक ना म्हण ताका नांवूय विचारपाक मेळना, जस्ट ताका हालो केलें. सो तितलेंच म्हटलें तें आनी केलें. म्हाका विचारपाकूय मेळना कित्याक हांवूय झाडां घेवपाचें हितून आहलें. सो ताका लागून. ओके. बाय प्लीज म्हाका मॅसेज कर नाजाल्यार म्हाका कमेंट कर. खूब बरें दिसलें म्हाका तुवें म्हाका जाप केली म्हण. बट न्हू हांवें ताका पयलें तें म्हाका पळयतालें. ओके. बट हांवें म्हटलें कितें हांव काय म्हणजे तुमी म्हाका वखतिली पूण हांव तुमकां वखोचें ना, कित्याक तुमी म्हजे विवर्स. सो तुमी म्हाका पळयतात, हांव तुमकां कांय वखोंक शकना अनलेस हांव कोणाक जाणा पळय तांकां. ओके. सो ते म्हाका पळयताले. सो हांवें म्हटलें लायक म्हयन्यान म्हज्या हांवें म्हटलेलें मे बी ते म्हाजे व्लॉग्स बी पळयता गाय लायक ते म्हाका पळयता म्हणून मागीर हांवें जस्ट हें केलें हें म्हणजे हांव म्हजी झाडां घेवपाचें हितून रावलें. मागीर ते वयता तेणेंच म्हाका जाप केली. सो या बरें दिसलें म्हाका ते जाप केली म्हण. तुका आनी आंटीक दोगांयकूय थँक्यू, तुमी दोगांयनी म्हाका जाप केली म्हण. ओके. अहोच मोग धरा आनी अहोच सपोर्ट करा. ओके. आनी या आतां हांव मातशें बसलेलें. हांवें म्हणलें की व्लॉग स्टार्ट घेवंकूच नाहलो व्लॉगाचो, जस्ट शूट केलें बारीक बारीक हांवें बाजारान. सो ते हेजे पयल्या क्लिप्स घायल्या पळय. सो हांवें म्हटलें आतां व्लॉग स्टार्ट करतलें तुमची उलयतलें बी कित्याक आतां 12 बाबाक हाडूंक वचोंक जाय. सो या पळयता तेंच्या इस्कॉलान कितें आहलें म्हाकाय खबर ना, म्हणजे लास्ट डे कितें आहा प्रोग्राम वो कितें कांय खबर ना, म्हाका आयडियारूय ना. सो पळोवया वांसो म्हणजे वांस ताका इस्कॉलान हाडूंक वय तेन्ना म्हाका अपडेट कोवतली. आनी फोटोज विडियोज बी कितें शेअर करीत ग्रुपान जाल्यार हांव तुमचेशीन मागीर घालता, म्हणजे तुमचेशीन हांव शेअर करता की व्लॉगान हिंगासर घालता हांव. आनी हे मागीर हांवें ती तोरां बी घातलें आनी आतां म्हणल्यार फेना पोंदा मातशें बसलेलें. आनी निरो पियेलें हांव काल तुमकां सांगलेलें पळय काजन भावान फादर लॅलविनान म्हाका निरो दिल्लो म्हण. सो तो पियेलें निरो आनी मातशें बसलेलें. आतां हांवें व्लॉग स्टार्ट केलो बीन. आनी झाडां हाडलेलीं पळय ती दवरलीं बी जाग्यार बरी सारकी मांडून. हांवें ताका भायर आमचो क्रॉस आहा न्हू थिंगासर जागो करून ऑलरेडी दवरलेलो. सो थिंगासर ती बरी प्लेस केली झाडां, बरी उदक बी घातलें तांकां. आनी मातशें रावंड मारलो आख्या गार्डनान झाडांचे थोडे म्हणजे फ्लावर्स बी जाल्या म्हज्या गार्डनान पळय तेंचे फोटोज बी काडले. आनी आतां हेपय बसला. आतां बाबाक हाडपाक वचपाक टायम जातलो. ओके. सो या पळयता मागीर आनी कितें व्लॉग करूंक मेळत न्हू जाल्यार हांव व्लॉग करतलें.
आनी तुमचे शेअर करतले ओके. आनी आयज म्हणटा पळय ती आमचे म्हापसा इगोर्जेन फार्म ओके, माडी म्हणटा ताका आमी. सो आयज 10th ऑफ एप्रील न्हू. सो आयज आमचे फार्म मिलाग्रीस चर्च म्हापसा ओके. आनी 20 तारखेर आमचे फेस्त मिलाग्रीस सायबिणीचे. इफ तुमकां कोणाकूय नोवेनांक येवपाक जाय वो एटेंड बी करपाक जाय जाल्यार तुमच्यांनी येता. हांव न्हू नोवेनांच्या मिसाचो टायमिंगाचो पॅम्पलेट करता हितून आमचे इगोर्जेन धाडटा न्हू त्या टायमिंगाचेर. सो ती न्हू एंडिंगान घालता ओके. सो इफ तुमकां कोणाकूय नोवेनां बीन एटेंड करपाक जाय मिलाग्रीस सायबिणीची जाल्यार तुमच्यांनी येता. आनी इफ तुमी म्हजे सबस्क्रायबर्स बी तुमकां म्हाका मेळपाक बी जाय जाल्यारूय तुमी म्हाका सांगूं येता. कित्याक न्हू म्हजें घर हिंगासरूच लागींच क्लोज टू मिलाग्रीस चर्च म्हापसा ओके. सो आनी कितें खबर पळयता मागीर आनी कितें शूट करपाक बी मेळत जाल्यार शूट करतलें हांव. आनी कालचो व्लॉग न्हू ना कालचो न्हू पोरचो व्लॉग तो हांवें पोर व्लॉग घातलो पळय. सो ताका न्हू जायतो म्हाका बरो रिस्पॉन्स येयलो आनी जायत्यांनी कमेंटूय घातले की आपणाक तुजे व्लॉग्स लायक जाता, आपूण तुजे व्लॉग्स पळयता, कीप गोईंग. बरें जायत्यांनी खूब मोटिवेशन दिलें म्हाका, खूब मोटीव केलें. थोड्यांनी मेसेज पासून केली म्हाका इंस्टाचेर आनी सांगलें लेस व्यूज येयल्यार डिमोटिवेट जायनाका, तुका एक दीस ना एक दीस तुका मेळटले बरे व्यूज बी म्हूण. सो सगळ्यांक तुमकां थँक्यू. जितल्यांनी तुमी म्हाका मेसेज केली, कमेंट्स घायले पळय तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. थोड्यांक कडेन कमेंट्स बरोवन घेवचे ना बट तेंच्यांनी लायक तरी दिलो व्हिडिओ. सो तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा काळजान सांग. कित्याक म्हाका कळलें लायक ओके एटलिस्ट दोगां न्हू तिगां न्हू एक 5 जाणां तरी रावता म्हजे व्लॉग पळोवपाक म्हण. सो आय वॉज बीट डिसअपॉयंटेड लास्ट कम्पेर्ड टू लास्ट व्लॉगाचे व्यूज बी पळोवन. बट काल मातशें म्हाका मोटिवेशन मेळ्ळें लायक तुमचे कमेंट पळोवन मागीर व्यूज पासून बरो आहा ओके. इट्स नॉट दॅट कितें हें चड येयलां म्हाका ना ओके एटलिस्ट आहा. सो देवाच्या कृपेन आहा तशेंच बरें आहा म्हणपाचें हांव. सो या होच म्हाका तुमचो मोग दिया, सपोर्ट दिया. आनी कोण न्यू आहात जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आनी दुसरें म्हटल्यार न्हू जायत्यांनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय केला. सो सगळ्यांक तुमकां वेलकम टू माय चॅनल ओके. तुमी म्हजी न्यू सबस्क्रायबर्स. सो म्हज्या आदलेय व्हिडियोज पळयात ओके, जे भाशेन तुमी म्हाज्या आतांचे पळयता. कित्याक एकल्यान कोणें तरी कमेंट घातलो की आपूण तुजे न्यू सबस्क्रायबर्स म्हणून फ्रॉम UK ओके. सो वेलकम टू माय चॅनल. आय एम हॅप्पी टू वेलकम यू ऑन माय चॅनल. सो होच तुमी तुमचो मोग दिया, सपोर्ट दिया आनी तुमचे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा जाता तितलो व्लॉग्स म्हजे ओ रिल्स कितेंय बी हांव घालता पळय ते ओके. आनी म्हाका इन्स्टारूय बी तुमी फॉलो करा, फेसबुकारूय फॉलो करा. इन्स्टार म्हजें नांव आहा एलेक्झांड्रा फेर्नांडीस ओज पेना 03 बसून घातल्यार तुमकां मेळटलें. आनी फेसबूक एलेक्झांड्रा फेर्नांडीस ओके. सो या थिंगाय फॉलो करा आनी हो तुमचो मोग आनी सपोर्ट दिया. आनी कांय मागना. आनी मेन म्हणटा पळय ते तुमचे ब्लेसिंग. आनी मेन ती म्हटल्यार न्हू आयज ते सबस्क्रायबर मेळ्ळे म्हणून सांगला पळय तुमकां बाजारात पळय ताचें एक म्हाका बरें क्यूट दिसलें. लायक ते फर्स्टूच म्हाका विचारलें लायक एलेक्झांड्रा न्हू तूं ब्लॉगर काय म्हटलें न्हू. आनी म्हणपाक लागलें बाबा को हा फर्स्ट तेणें म्हाका क्वेश्चन केलें लायक बाबा को हा काय म्हणून. आनी तें म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक म्हाका कळलें आतां की तुमी म्हज्या बाबाचोय लायक हांव थोडे क्लिप्स घालता पळय बाबाचे तेय तुमी पळयतात आनी तुमी बाबाक बी विचारता आनी ताकाय मोग दितात बी म्हणून. सो खूब बरें दिसलें म्हाका जेन्ना ताणें फर्स्ट क्वेश्चन बाबाचो केला पळय तो बाबा को हा काय म्हण. सो या सगळ्यांक तुमकां थँक्यू. होच मोग दिया आनी तुमची ब्लेसिंग्स मेन म्हणटा पळय ती ओके. सो आतां मातशें बसता हांव पळयता मागीर ब्लॉग कंटिन्यू करपाक मेळत जाल्यार कंटिन्यू करतलें ना जाल्यार पळोवया कशें कितें जाता तें ओके. कित्याक हो व्हडलोय जावचो ना ब्लॉग धाकटोसो जातलो. सो पळोवया ओके. सो चलो बाय सी यू लेटर. सो हांव तुमकां आतां इवनींग टायम मेळटा जे भाशेन तुमकां स्टार्टींग हांवें सांगलेलें पायज बाबाचो लास्ट डे आहलो स्कॉलान म्हूण. सो तांकां न्हू धाकटोसो एक गिफ्ट दिल्लो दॅट इज 2 पेन्सील आनी एक कार ओके. आनी ताच्या उपरांत मागीर हांवें इवनींग आमकां चायेक ऑर्डर केल्ले चिकन मोमोज ओके प्लेन आनी शेजवान. सो ते एन्जॉय केले आमी आनी या हेजेर. सो आयचो धाकटोसो ब्लॉग एंड करता. इफ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. देन म्हज्या नेक्स्ट ब्लॉगान बाय बाय.